छोटोसो रोड वायडनिंगाचें काम चालू आसा तितून ते कलवटाच्या कामाक लागून ते भितर कामे घातलेले तेंच्यांनी. सो दे हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड. ताका लागून ते मातशे बुडलेले आसा. सो दे हॅव क्लियर्ड इट रायट नाव. एज ऑफ नाव द अपडेट इज दॅट वॉटर इज मुव्हिंग. So there is a lot of debris that has come in along with lot of wet waste. Zayti zada chutta, lot of things were informed to me by the PWD AE. So immediately that matter has been resolved. आमकां दिसपाक येता की फाटले 2 म्हयने पावस पडला, we have not had an incident over there. So after 3 months this is the first incident and it is immediately resolved. So परत जावचें ना म्हणून आमकां assurance दिल्लेले आसा by the department. Okay? उदक भरता परत ते निमाणें कितें आसा, निमाणें उदीक शेतान वयता. आमी जर शेतां फुडें पुरयल्यार तें उदीक खंय तरी उरतलें. आमकांय खबर आसा की ग्रीन पार्का कडेन काम चालू आसा, WRDचें काम चालू आसा. देर इज लॉट ऑफ वर्क गोईंग ऑन ओवर देर. द सिल्ट लेवल इज ऑल्सो व्हेरी हाय एट दिस पॉयंट ऑफ टायम. सो अंटील दॅट वर्क कंप्लीट वी वील हॅव दिस ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आनी म्हाजे म्हायती प्रमाणे द टायड ऑल्सो इज हाय इन द मॉर्निंग नाव. इट इज अ हाय टायड. ताका लागून खंय तरी water is on a higher level. So all these things managed. Do you also agree with that की शेता पुरवप जाता अजूनही? शेता पुरवप अजूनही, I don't know whether it is ongoing, but I have identified many fields and also complained to Honorable Chief Minister as well as Deputy Collector. हेजेर जायते कडेन एक्शनूय जालेलें आसा. अशें ना की एक्शन जावंक ना. आनी एक्शन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इट इज ऑनगोईंग रायट. कितें आसा शेतां पुरवप, इट इज अ लो लायन कॅचमेंट एरिया. आमी पावसान पळयता, पावस चड पडल्यार म्हापशा दोंगराचेर आसा, दोंगराचेर सगळें उदीक वचोन सकयल सायड. इफ वी ब्लॉक द कॅचमेंट एरिया देन द वॉटर रिमेन्स इन द सिटी. ताका लागून फ्लडिंग जाता. म्हापशान जर पळोवपाक गेल्यार देर इज द लिस्ट अमाउंट ऑफ लँड फिलिंग दॅट इज डन कंपेर्ड टू अदर एरियाज. सो वी आर ऑल्सो व्हेरी सेन्सिटीव टुवर्ड्स द एनवायरमेंट अँड सेन्सिटीव टुवर्ड्स द फील्ड. आय रॅन अ कॅम्पेन ऑन एनकरेजिंग फार्मर्स टू प्लाव देअर फील्ड्स दीस टायम. बोडगेश्वर देवस्थाना फुडल्यान आयज आमकां पळोवपाक येता की ती फूल जागा आसा ते शेतकारांनी रोयलेले आसा. सो दॅट इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग टू नोटीस दॅट इन म्हापसा द फार्मर्स हॅव स्टार्टेड प्लाविंग दॅट फील्ड्स अगेन. आय अर्ज देम आय हॅड सपोर्टेड देम. देन नेक्स्ट टायम यू कोमनीदादा कडेन उलोवन ते दुसरे सायडीक आहा तेंय घेवचें म्हणून. कित्याक निमाणे वी ऑल हॅव बीन फार्मर्स. वी हॅव कम फ्रॉम अ फार्मिंग कम्युनिटी अँड वी हॅव टू एनकरेज देम टू डू इट. आमचे ऑनरेबल सीएम सांगता आत्मनिर्भर जावचें म्हणून. बट दिस इज the place that we can start from and take it forward. So if everybody plows the fields, the land filling खंय तरी म्हाका दिसता बंद जातले or will come in control. जोशोर बाब, तूं MPDAचो चेअरमॅन आसा. MPDA आनी TCPन भुतानी प्रकल्पाक हिल कटिंगाचें आनी लँड फिलिंगाचें परमिशन दिलां. पयर हायकोर्टान तेजेर बडी मारतरी काल TCPचे ऑथॉरिटी थंय इन्स्पेक्शनाक गेले. पळय निमाणें कितें आसा, that permission has been given by the TCP. So the best person will be the TCP department to ask this question. हांवें जर म्हाजे कडेन जर परमिशन आयिल्लें जाल्यार आय वूड हॅव बीन एबल टू आन्सर यू. इट हॅज नॉट म्हाज्या फुडल्यान हो टॉपीक येवंकूच ना. सो आय वील रिफ्रेन फ्रॉम आन्सरींग दिस. लास्ट टायम ताणें म्हणलेलें TCP मिनिस्टरान तुका इन्स्पेक्शन फायंडिंग्स आसा त्यो धाड म्हणून. कितें दिसता? इन्स्पेक्शन फायंडिंग्स जे जातले तेन्ना दे वील गिव इट टू द TCP. See, ultimately, TCP is directing my department to work based on the directions of TCP. So whatever findings are there, we will report back. एज अ चेअरमॅन तुमी परमिशन दिवं ना? ना, तू काड मरे खबर. बरें. हांवें 2-3दा आतां सांगला तुका ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.